उसगांव ते मोल्या राष्ट्रीय महामार्गावेल्या रस्त्या कुशीक व्हडली सुकिल्ली झाडां आसात। पावसान जर नेटान वारो व्हांवलो जाल्यार ती झाडां पडोन कोणाकूय दुखापत जावपाक शकता। देखून संबंधीत खात्यान हाची दखल घेवन महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ली झाडां कापची म्हूण थळाव्यांची मागणी। धोकादायक आसात न्ही, कितें आसा ती फाल्यां पडली जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक शक्यता आसा। कोणूय रस्त्यान वता तेंचेर ती पडूंक शकता, इश्कोला भुरगीं येता आनी कितें महाड डेंजर आसा ती मारपाकूच जाय। मारचीच अशी न्ही, त्याच बराबर हेणी तेजी दखल घेवन कोणी म्हणजे त्या डिपार्टमेंटान तेजी दखल घेवन तें सांगपा वाटलें ती झाडां रस्त्यार मारली सुद्दां थीं उडोवची न्ही, मातशी सायडीक उडोवपाची। कित्याक ना जाल्यार तेजेय मागीर लोकांक त्रास जावपाक शकता, कोण पडोवंक शकता तेंकां आजोवन काय तेका लागून मातशी पयल्यान उडोवपाची। मोठो वारो बी येयल्यार ती मोडो शकता काय? ना शकतलीच, पडटलीच न्ही, पडपाक कांय येत ना। ती उदकाची येना जाल्यार कितें पोना मोव जाता आनी ती रोखडीच पडटा। आनी हे एकाशीची पळय झाडां आसा न्ही, ती पडपाक वेळ लागना। मात पावस पडटा की घसा घस पडटा ती पळय सुकी झाडां आसा न्ही, ती समज जिबा उजो पेटलो जाल्यार तो उजो पेट्टा, तो उजो मागीर रानां बिना सगळ्या पावता अशें आमी पेपराचेर खूब फावटी वाचलेलें आसा। आनी तेका लागून तें तशें हें जाता, शॉर्ट सर्किट जाता आनी कितें जाता आनी उजो पेट्टा, म्हणजे डेंजर आसात तें। म्हणजे झाडां जी धोकादायक आसा ती मारची ते डिपार्टमेंटान तेजी दखल घेवन ती मारची अशें, नाल्यार वाहन चालकांक त्रास जाता, भरपूर त्रास जातले। आनी अशे पादचारी सुद्दां रस्त्यान न्ही तांकां सुद्दां ते त्रास जातले। हे बरकटे मोले हांगा हे पळय झाडां सुकलेलीं झाडां रस्त्यार हायवेर आसा, ती झाडां कोणाचेर पडचे पयलीं ती कोणी कॉन्सर्टरी आसा तेंच्यांनी ती मातशी निवळ करी मारून घेवची। मोल्या ते उसगांव पर्यंत जो राष्ट्रीय महामार्ग आसा त्या राष्ट्रीय महामार्गांतल्यान मोठ्या प्रमाणान येरादारी जाता आनी वाहतूकची येरादारी जाता। तेन्ना मोठ्या प्रमाणान ही झाडां रस्त्या कुशीन सुकलेली आसा, व्हडलीं झाडां सुकलेलीं आसा। ती झाडां सुकल्या आसल्या कारणान ती केन्नाय चक्रीवादळ जावं वादळ जालें, बरें वादळ येयलें जाल्यार ती मोडोन गाडयेर पडोंक शकता। तेन्ना ह्या भागांतल्यान वयतना जे लोक वयता तेंच्यांनी आपली सुखरूप वयचे, कारण ती सुकलेली झाडां आसा ती हांगा धोकादायक भरलेली आसा। संबंदीत खात्यान हेची दखल घेवची आनी ती सुकलेली जी झाडां आसा आनी जी कापून रस्त्या कुशीन दवरिल्ली झाडां आसा ती मातशी कुशीन काडची आनी जी सुकलेली झाडां आहा ती कापून उडोवची, अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर।